दावंडे प्रस्तावित मेगा प्रकल्पाविषयी थळाव्यांनी मडगाव पालिकेच्या मुखेल अधिकाऱ्याची भेट घेतली। पालिकेची कसलीच परवानगी घेनासतना प्रकल्पाच्या सुवातेर लायिल्ले पत्रे काडपाक पालिका अपयशी थारल्या अशें थळाव्यांचें म्हणणें। आमी जायते म्हयन्यासावन पालिकेत येत आसा, पूण दावंडेंतल्या बेकायदेशीर गजालींचेर कारवाय करचे सांडून फकत आश्वासनां मेळत आसा अशें एडवोकेट वाद सांगता। जाल्यार हाचे विशींची फायल लिगल ओपिनियना खातीर धाडल्या, ती मेळे उपरांत फुडली कारवाय करतले अशें मुखेल अधिकाऱ्यान सांगलें। फायनली सिओन एकू सांगितला 6 म्हयने सांगला तेश करून 7 दीस ट्यूजडे सांगितले तेणें फकत तेच्या ट्यूजडे किती दिता म्हणून ट्यूजडे सांगितला हेजे आमकां बरें लिगल ओपिनियन दिता म्हूण तें कितें मिटींग कोताय आनी तेजें ओपिनियन दिताय नाल्यार मुखाल्ले स्टार्ट कितें तुम्हाला मुखार स्टेप मागीर आमचे भाव मेळटले आनी थंयतले कितें करपा तें आतां हो लेटर चोय हाय म्युनिसिपॅलिटीक धाडला आमकां म्हणल्यार पळय धाडला आमकां दाखोवपाक म्हूण की आमी कितें कंप्लेंटाचेर कितें तरी एक्शन केलां आनी हो एक्शन म्हणल्यार कितें म्हणा पत्रे जे आहाय दोज पत्रे ऑलरेडी आर इलिगल बिकॉज एडमिशन येयलो आहा दुसरे सायडीसून लँड ओनरान ऑलरेडी ते एडमीट केला की आपणागे पत्रे इलिगल आहाय म्हणून सो मेनी वर्ड्स आतां ही म्हणटाय पत्रे इलिगल आहा आसून दी तूं फकत सायज रिड्यूस कर फकत एक गॅप दवर आतां एक गॅप दवरपाक आनी सायज रिड्यूस करपाक रेग्युलेशनान तेश कोन्न कांय ना कायद्यान तेश कोन्न कांय ना सो कायद्यांनी हे एक्झिक्युटूच करपाक जायना इफ दे हॅड गिवन दीस कायंड ऑफ डायरेक्शन टू एनी ऑफ अस वी वूड हॅव सेड नो बिकॉज कायद्यान ते एक्झिक्युट करपाक जायना इट इज अनएन्फोर्सेबल सो वेन इट इज अनएन्फोर्सेबल हाऊ यू आर गिविंग समथिंग लायक दीस आनी हे डायरेक्शन म्हणल्यार ऑर्डर कांय ना सो वेन देर इज नो ऑर्डर नो सेक्शन व्हीच सेक्शना अंडर हे केला no hearing also by the way so in that circumstance this is illegal this is again abuse of the letterhead of the municipality so in Goa no right now in our Margaon in our Fatorda legality mullar kai na फकत illegality चलता Administrator has given a 10 days time to act under their complaints and so today they have visited us. ते पत्रे कार्ड म्हणून आयिल्ले I already in this regard I already issued letter to the Chaitanya Homes and Properties LP dated on 30/7/2026 to in respect of this so and so. Still we have not received this reply. I also sent file to the legal opinion. Once the legal opinion received, we will act accordingly. I will assure that in one day maximum once we receive, we will issue file will send to the administrator. मजगती थळाव्या आमदारान ह्या प्रकरणाकडेन दुर्लक्ष केला। संबंधित बिल्डर आमदाराचो इश्ट असो आरोप फातोडेच्या एका थळाव्यान केला, मात बिल्डर आपलो सोयरो लागना। दावंडेतल्या बांदकाम प्रकल्प NDZ म्हणून जाहीर करचे अशी विनवणी आपल्या सरकाराकडेन केल्या अशी जाप आमदार विजयान दिल्या। थळाव्यांनी थेट भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांच्या कार्यालयात वचून प्रकल्प रद्द करपाची मागणी करची अशें विजयाचे म्हणणे। विजय सरदेसाय फातोर्डा MLA तेणें प्रेस बायट दिल्ली आनी प्रेस बायट कितें म्हूण तेंय सांग तुका हो आमदार पळय ते प्रोटेस्ट करपा येता ते हूंय BJP नट्टू अरे बाबा BJP नट्टू आम न्ही BJP नट्टू न्हू तूं BJP जावं 2017 आहलो हे सांगपा आमकां फोट मान सांगपा नाका आख्या लोकां खबर आहा जावं कोण जालो तो 2017 लोकांक फोटोवपा उपरांत नको नाका आनी एक सांगतो म्हळ्यार तुवें म्हळ्यार दामुगे फोटो तुमकां खबर आहा दुसरो प्रोजेक्ट येता तो कोणा तो BJP जो प्रेसिडेंट आहा ते बरोबर फोटो आहा म्हूण फोटो बिटो कांय आमी फोटोवपा सोदनाका चोय आतां हालीं 4-5 दिसांतले हांवें चोयल्ल्या भितर ते फेसबुकार येता गेल्यार वॉर्ड नंबर 6 तेणें कॅम्पेन केला पयर ते कॅम्पेनिंगा तो चैतन्य बिल्डरा बरोबर कॅम्पेन करता हांव फोटो मारता तुमचे फेसबुक ओपन कराय आनी लास्ट जायला फोटोय तुमकां शेअर करता तो ते चैतन्य घेवन कॅम्पेनिंग करता वॉर्ड नंबर 6 हेजे वयल्यान हांव फोटो मारता तुमचे एका वर्सा आनी विचार बाबा अरे चैतन्य तेजे बरोबर आलोलो ना तो पत्रे खंयचे प्रायवेट प्रॉपर्टी घाले ते प्रायवेट प्रॉपर्टीचे पत्रे खंयचे कायद्याचेर आमी तांकां सांगूंक शकता काड म्हणून ते म्हाका अजून एक्झॅक्टली खबर ना पूण प्रोजेक्ट ते जाग्याचेर येवचो न्ही म्हणून हांवें लेटरूय दिल्लें आहा ओपोजूय केल्लें आहा आनी पब्लीक स्टेटमेंट केला की BJPचे समर्थक जे कोण आसा तांणी विश्वजीत राणे कडेन व्हरचें दामू नायकाचो आदार घेवचो आनी ते दोनूय प्रोजेक्ट जे येता ते NDA करून उडोवचे म्हळ्यार नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया म्हणून 39A सेक्शन टावन प्लॅनिंग एक्टाचे ताजे अंडर NDA म्हणून डिक्लेअर करचे सो NDA म्हळ्यार कितें जालें नॉन डेव्हलपमेंटल एरिया थंय बांदूंक कांय मेळचें ना आतां पत्रे
कशें काडपाचें आनी खंयच्या कायद्यान पत्रे काड म्हणून आमी प्रायवेट ओनराक सांगूंक शकता हें म्हाका एक्झॅक्टली खबर ना. मनविकासा कडेन जेन्ना हांव गेलो तेन्ना थंय दोतोर आसलो. तो दोतोर तुमी वळखतले खाडाचो आहा बरो दिसता, म्हळ्यार एक खाड सामकें शिवाजी महाराजाचें अशें दिसता. सो ते दोतोराच्या घरा तो विरेंद्र कामत थंय ताजे म्हऱ्यान गेल्लो आनी तो दोतोर म्हाका एक्सप्लेन करतालो की सकाळी फुडें इतल्यो गाडयो येता हांगा की मनोविकासाचे सायडीच्या लोकांक गाडी भायर काडूंकूच मेळना म्हणून ते दाखोवपाक तो आपल्या घरा कडेन ताणें म्हाका व्हेल्लो आनी एक ओपन स्पेस ताजे सायडीन आहा तो कोणें तरी कॅप्चर केला. तो ओपन स्पेस क्लियर करचो म्हणून म्हाका तो दाखयतालो. तेन्ना हो मनीस जो बिल्डर आहा तो ताजे घरा आयिल्लो. तो आमचे बरोबर भोंवूंक ना. आमचे बरोबर भोंवल्या ते आमचे टीव्हीचे आमचे सोशल मिडियाचेर आमी जो पोस्ट केला ताजेर क्लियर कट कळटा. दिल्ली ते गल्ली मेरेन तांचे चलता मरे डबल इंजीन सरकार मरे. सादो पत्रो काडपा जायना दामू नायकाच्या. तांणी ते म्युन्सिपालिटीन बी कित्याक वचपाचें, डायरेक्ट दामूच्या घरा वचपाचें, पत्रो काड म्हूण सांगपाचें. तो फोन मारतलो आनी करतलो, पत्रो काडटलो. आनी ते बिल्डरूय तांचेच ते दिगंबर आले सोयरे, दामुले गट, ते सगळें काड म्हूण सांग पत्रे. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग प्रभू मळकर्णेकार.